जेरमियासाचो शीण खोट्या मनशांचें कित्याक बरें जाता? चॅप्टर 12. तूं भोव नितीवंत सर्वेस्परा, तुजे लागीं वाड करूंक हांव कोण? तरी निती विशीं तुजे लागीं एक वाड खोदचोच पडटा म्हाका. कित्याक म्हूण खोट्या मनशांचें सगळें बरें जाता? घातकी मनशांक कशें म्हूण येस मेळटा? तूंच तांकां रोयताय आनी तीं पाळांक येतात. तीं वाडटात, माततात आनी फळां दीत आसात. तुजें नांव सदांच तांच्या ओंठांचेर आसा, पूण तांच्या काळजांत तें नाच. तूं म्हाका वळखताय सर्वेस्परा, हांव कोत्तां तितलेंय तुज्या दोळ्यां मुखार आसा. म्हज्या काळजाचो तूं ठाव घेताय. कितली हांव तुजी भोक्ती कोत्तां तें तूं जाणय. मेंढरांक मारूंक भायर काडटात, तशेंच तूं तांकां ओडून व्हर. तांकां मारून उडयतलोय तो दीस पावसर तांकां कुशीन काडून दवर. कितलो काल म्हूण आमचो देश सुखो करदो उरतलो? आनी केन्ना पर्यान सगळेच कडेन शेतांतलें तोंड सुकून वेतोलें? आमच्या लोकांच्या खोटेपणाक लागून मोनजाती आनी सुकणीं मरून वेतात. ती म्हणटात, आमचीं खोटीं कोत्तुबां खंय म्हूण देवाक दिश्टी पडटात? सर्वेस्परान म्हणलें, जेरेमियास, पांयांनी चलतात तांचे फाटल्यान वचून तूं थकताय, तर घोड्यां फाटल्यान कसो म्हूण धांवतलोय? उक्त्या मैदानार तूं आपटोन पडटाय, तर जॉर्डनाच्या जंगलांनी कितें म्हूण कोत्तलोय तूं? सगळीं तुजी भाव भयण पर्यंत तुज्याच कुटुंबाचीं मनशां तुजो घात घेतात. तुजे फाटल्यान तीं उक्तेपणी तुजेर आड उलयतात. गोड पर्यान उतरां घेवन तुजेशीं येतात जाल्यार तांकां पातयो नाका. आपले पोरजे पासत सर्वेस्पराची खोंत. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या इस्रायलाच्या घोराण्याक हांवें पाठ केल्या. म्हजें वेंचलोलें राष्ट्र हांवें सोडून दिलां. म्हज्या मोगाचे पोरजेक तिच्या दुस्मानांच्या आदीन हांवें केल्या. म्हजी वेंचलोली पोरजां म्हजेर पडटलीं. रानांतल्या शिवां भाशेन म्हजेर गरजून आयली, देखून ती म्हाका कांटाल्याची जाली. म्हजें विंचलोलें राष्ट्र एक विविध रंगांचें सुकणें जालां दिसता. सगळ्याच वाटांनी कावळे तिका तोचून खावंक येतात. चलात, सगळ्या सावजांक जमा करात. पोटभर जेवून दादोशी जावंक तांकां आपयात. जायत्या परक्या राजांनी म्हज्या दाकां मोळ्याचो नास केलो. म्हजीं शेतां मोळां तांणी पांयां पोंदां मोस्तिल्यांत. म्हजो अपुरबायेचो गांव ओरोणें करून सोडला. थंय तांणी हो म्हजो देश ओसाड केल्या. ओसाड जावन तो म्हज्या पांयाशीं रोडटा. सगळ्या देशाचें घोडटान जालां आनी हाची कोणूच पर्वा करिना. ओरोण्यांतल्या सगळ्या खोरड्या दोंगरां वयल्यान लूट मारप्यांचें पेंडें धांवी आयलां. हांवेंच सर्वेस्परान आख्ख्या देशाची देसवाट करूंक झूज पेट्टोशें केलां. शेकांशेक देशांत खंयचेच रचनेक शांती ना. तांणी रोयलो गूं पूण लुंवले कांटे. तांणी कश्ट केले पूण सगळें निर्फळ जालें. म्हज्या जळट्या क्रोधाक लागून तांच्या शेतांक पिकूच ना. शेजारच्या राष्ट्रांक सर्वेस्पराची बासावणी. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांवें दायज कशें देस दिल्लो, ताचो नास केला त्या सगळ्या तिच्या खोट्या शेजाऱ्यांक अशें सांगता. पळयात, तांकां आपआपल्या देशांतले उमटून काडटलो
आनी उपरांत जुडाच्या घोराण्यांक तांचे मोदले हांव काडटलों. पूण एकदां तांकां अशें उमटून काडल्या उपरांत हांव नव्यान तांची दया कोत्तलों आनी जण एकल्याक पोत्तून आपआपल्या दायजाच्या वांट्यांत आनी देसांत पोत्तून पावयतलों. ती म्हजे पोरजेच्यो वाटो शिंकलीं जाल्यार आनी जशें तांणी म्हजे पोरजेक बाळाचें नांव घेवन सोपूत घेवंक शिकयलां तशें जिव्या सर्वेस्पराच्यान सोपूत घेतलो जाल्यार तेन्ना म्हजे पोरजेच्या कुटुंबा मदें तांकांय लेखतलों. पूण खंयचेंय शार म्हजें उतर आयकूंक कबूल ना जाल्यार ताका मुळ्ळा सयत उमटून उडयतलों आनी ताचो नास कोत्तलों. उलोयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें.